साखळी मतदारसंघातल्या म्हणजे प्रचाराच्या दौऱ्याच्या निमित्तान आज विर्डी गावात आसा। विर्डी गावातल्या घरोघरी प्रचार किंवा वेगवेगळ्या फॅमिलींक भेट दिता आसतना आमी केल्ली विकास कामां फुडें करपाची विकास कामां ही सांगत आसा। आज काल आमोण्या गावात कंप्लीट केलो, त्याच्या पयलीं पाळये गावात कंप्लीट केलो, आज विर्डी गावात आसा। खूप बरो प्रतिसाद लोकांकडल्यान मेळटा। खूप मोठ्या प्रमाणात युवा शक्ती महिला आमच्या बरोबर आसा। निश्चितच विर्डी गावांतल्यान आणि साखळे म्युनिसिपालिटींतल्यान मोठे मताधिक्य हे भारतीय जनता पार्टीक मेळटले म्हाका निश्चित खात्री आसा। कारण साखळे ज्या पद्धतीचो विकास डेव्हलपमेंट आमी फाटल्या 5 वर्सांच्या टेन्युअरान हांवें केला तो खूप मोठ्या प्रमाणात लोक तेजो आता खूप उल्लेख करता आणि निश्चितच रित्या त्याचा फायदो आमकां मेळटलो की ज्या पद्धतीत लोक भायर सरून ओपनली सपोर्ट करपाक लागला। इतके हांव फाटली 3 इलेक्शन्स पळयता, पण हाज्याय पयलीं म्हणजे इतको बऱ्या पद्धतीचो तेज्या पेक्षाय चड प्रतिसाद हे फावटी म्युनिसिपल एरियेन आमकां मेळपाक लागला आणि खरोखरूच म्युनिसिपल आणि ग्रामपंचायत एरिया एक मोठ्या लिडीन भारतीय जनता पार्टी हांगासर विजय जातलो।